की ज्या वेळाचेर आमी हँडओव्हर घेतलेलो 2022 जात्रेक 2 एप्रील 2022 आमी हँडओव्हर घेतलेलो त्या वेळाचेर तेचे आनी तेच्या नंतर 6 मेक जात्रा आसलेली म्हणजे जवळ जवळ 1 म्हयनो 4 दिसांनी जात्रा आसलेली. पूण तरी आसतना आदले कमिटीन कसलीच तयारी करूंक नासलेली. त्या वेळाचेर ह्या दिनानाथ गांवकाराचोच मनीस थंयसर अध्यक्ष म्हणून आसलेलो कमिटी आसलेली कसलीच तयारी करूंक ना. आमची जी तयारीचे ते म्हणून सांगता पळय ती सगळी तयारी आमी आमच्या लेवलाचेर केलेली. तर अशा तरेचे म्हणजे एक आपलो आतां चामडी वांटोवपा खातीर न्हू त्या तरेन लोकांचेर आरोप करून आपूण कसो हेतून सारवार जातलो अशा तरेचे सगळे प्रयत्न आसात. कालची जी मिटींग आसा ती सुद्दां तेणी अशा तरेन अरेंज केलेली की आतां आपूण हेका खंय तरी धडो शिकयतलो म्हणजे म्हाजें नांव घालून ताणी हेचेर कारवाई करतलो म्हणून हांवें ताका सांगलें तुजी मिटींगूच सगळी जी मिटींग आसा पळय ती बेकायदेशीर आसा. हेचें कारण अशें आसा की सत्यशोधन समितीन पान नंबर 21 डायरेक्शन दिल्लें आसा की हो गुन्हेगार आसा म्हणून मॅनेजिंग कमिटी गुन्हेगार आसा तेचेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून डायरेक्शन दिल्लें आसा. ज्या वेळाचेर आनी एफआयआर जाल्लेली आहा तेचेर कमिटीचेर एफआयआर जाल्लेली आसा. कोर्टान स्पश्टपणे म्हटलेलें आहा ह्या तरेचे हार्मफूल जे समज जर तर मॅनेजिंग कमिटी आसा जाल्यार तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. रेजिग्नेशन दिवं नाल्यार ताका काडपाक जाय. अशा तरेचे प्रोविजन आसतना आमी आमच्या देवस्थाना खातीर देवस्थान बरें चलपा खातीर राजिनामो दिवन फुडलें जें कितें आसा पळय तें वेवस्थीतपणे चलोवपाचो हें करपाक जाय आसलें तेणी तो करपाक तयार ना. कित्याक लागून तुजे कडेन जात्रा जावपाक करून घेवपाक तुजे कडेन शक्य जाली ना. जात्रा करून घेवपाची तयारी करपाक लागून तुवें कितें केलां तें सगळ्या लोकांक खबर आसा तें हांवें सांगपाची आनी गरज ना. आनी तेका लागून अशा तरेचो इन्सिडंट घडलो आनी तेचे खापर तूं दुसऱ्याच्या माथ्यार मारता ही मोठी चूक आसा.